Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आता ताणी आमचे सीएमान गोया सरकाराक पिंक फोर्स हे केल्या। एक क्वेश्चन विचारपाचो आसा, वो पिंक फोर्स आता ताणी जो पळय आतां लॉन्च केला तो पयलीं कोणा अरेस्ट करतले? हांचे वास्कोचे मिलिंद नायकाक करतले काय तांचो हो स्टंट आसा ओगी दाखोवपाक की आमी तुमचे खातीर खरेंच कितें करता? तो तशें आसत जाल्यार हे सगळे क्रायम आनी जें चल्लां सिद्धी नायक हाजे बी सगळ्यांचे लोक जे आतुरतेन वाट पळयतात गोंयांत जावन सुद्दां अजून पर्यंत ताजो जो उलगड जालो ना तो ताणी ते पयलीं घेवचे हातां ते इश्यू हे करून जनतेक ताणी दाखोवन दिवचे की तांचो आतां हे जे चालू आसा ते खरेंच काम करतात आनी करून दाखयचे। त्या मिलिंद नायकाचो राजिनामो घेतलो आणि कितें स्टेटमेंटाचो प्रदेशाध्यक्षाचो स्टेटमेंट कितें ना, आमी ताजो राजिनामो घेतला की ताजे खंय फेर जजमेंट जावचें, ताज्या बद्दल फेर अशी चौकशी जावची म्हणून तांच्यांनी राजिनामो दिलो। ही विकृत मनस्थिती एक्चुअली खरें जर कितें आसपाक जाय आशिल्लें तर खरें आसपाक जाय आशिल्लें की त्या मंत्र्याक तांच्यांनी सॅक करपाक जाय आशिल्लो, त्या मंत्र्याक तांच्यांनी काडून उडोवपाक जाय आशिल्लो, त्या मंत्र्याचेर बंदी घालपाक जाय आशिल्लो। इवन ताका आमदारकी परत सुद्दां तेणें समजा ताका बीजेपीची तिकीट दिवंक ना तरी ताका इंडिपेंडंट सुद्दां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपा खातीर ताका बंदी हाडपाक जाय आशिल्ली। कारण असल्या विकृत मनस्थितीचे लोक जेन्ना गव्हर्मेंटान आसता तेन्ना आमी ह्या बीजेपी सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षा करूं शकता?